नमस्कार येवकार दोनपारच्या खबरांत साहिल नारोलकराचो येवकार खबरो विस्तारान। आदले मुख्यमंत्री प्रतापसिंग राणे भाजपाचो उमेदवार श्रीपाद नायका फाटल्यान म्हणून प्रतापसिंग राणेचो पूत आणि भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे उलयलो। प्रतापसिंग राणे आदले काँग्रेसीचे मुख्यमंत्री। विश्वजीत म्हणटा तो खंय मनांतल्यान भाजपमय, सत्तरीत भाऊक खंय बहुमत। माझे वडिलांनी जे कितें विकास गोंय राज्यान करपाक जाय आशिल्ले त्यांनी केले। तो एक काळ आशिल्लो 1980 to 1990 आनी त्या टायमान प्रतापसिंग राणेन विकास केल्लो। काँग्रेस पार्टी ते मागीर तो आयिल्लो काँग्रेस यू टू काँग्रेस इंदिरा काँग्रेस। आनी एक लक्षांत तुमी घेवंक जाय की त्यांनी जो विकास केला तेजो छाप हा। दुसरी गोष्ट आयजचे दिसा काल बी हांव जेन्ना घरा कडेन गेला त्यांनी सांगले आपूण काँग्रेसीन आसतना बी आपूण श्रीपाद नायकाक तेंको दिल्लो आसा। आयज पब्लिकली तुमी छापा प्रतापसिंग राणेचो आयज पर्यंत तेजो आयज परत एकदा त्यांनी काल म्हाका सांगले तेजो पूर्णपणे पाठिंबो श्रीपाद नायकाक आसा। तो काँग्रेसीन आसतना बी तेजे बरेपण वेगळे तरेचे आशिल्ले श्रीपाद कडेन, म्हणून श्रीपाद इतले वर्सां आमच्या सत्तरींतल्यान कंटिन्यूअस लीड घेत आसा। आनी हे फावट रेकॉर्ड लीड म्हणटा ते गोंय राज्यान, इतिहासीक लीड म्हणटा ते सत्तरीचे नेतली। प्रतापसिंग राणेचे आमी जेन्ना उलयता हांव हांगा भारतीय जनता पार्टीचो प्रेस कॉन्फरन्स घेता, तुजें म्हाका विचारूंक सोदता तुका हांवें सांगलें प्रतापसिंग राणेचो काळ आशिल्लो जेन्ना लोकांनी अक्षरशः कोणाक भायर उडोवंक जाय उडोवन तांकां मुख्यमंत्री केल्ले आनी त्या बरोबर ते मुख्यमंत्री आसतना आयज त्यांचे वेगळे तरेचे संबंध देशाचे नेतृत्व कडेन बी आसा आनी जे विकास केले ते आसा जेणी ते विकास केला। तेजे उपरांत मनोहर पर्रीकर आयले। मनोहर पर्रीकरान विकासाचे ती वेगळ्या मळाचेर व्हरपाचो तांणी प्रयत्न केलो। आयज गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ते वेगळ्या मळाचेर प्रयत्न करता। अशें म्हाका दिसता की तीनूच अशे मुख्यमंत्री आसा जेणी आपल्या लेवलाचेर काम केल्लें आसा। खंय तरी आमकां दिसता की मनोहर पर्रीकराची आमकां कमी दिसता, पूण आयज ते भरपाई करपाक आमचे मदीं एक धडधडाडीचें नेतृत्व आनी आमचे राज्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हे काम करता। हांव मनांतल्यान भारतीय जनता पार्टीची आयडियोलॉजी अडॉप्ट केला। ज्या दिसा हांवें देशाचे प्रधानमंत्रीक शब्द दिल्लो त्या काँग्रेस बिंग्रेस कांय ना तकलीन। हांव बीजेपी संघाचे जे कितें काम करपाक जाय ते बी तुमकां सांगता पब्लिकली। संघाचें कितें काम करपाक जाय, भारतीय जनता पार्टीचें कितें काम करपाक जाय, हांव मनांतल्यान काम करता। पूर्णपणे आयडियोलॉजी हांवें अडॉप्ट केल्ली आसा। ऑगस्ट मेरेन फोंड्या उपजिल्लो हॉस्पिटलांत सीटी स्कॅन, MRI वा ब्लड बँक सुरू जायना जाल्यार हायकोर्टात चल्लो म्हूण आमदार विजय सरदेसायाची सरकाराक शिटकावणी। दक्षिण गोंय हॉस्पिटलाचो विशय हायकोर्टांतल्यानूच सोडोवचो पडलो। आतां फोंडेकारां खातीर कोर्टांत वचपाची तयारी। आज तुमचे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जे फोंड्या आहा हे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाची परिस्थिती कितें आसा? थंय एक सादो सर्जन ना, लिफ्ट म्हणटा केन्नाच चलना, थंय हे ना कितें तें तुगेलें सीटी स्कॅन ना, तुगेलें तें MRI ना, कांयच ना। तें एक रिफरल हॉस्पिटल जाल्लें आहा आनी फोंडेचे लोक कशे उगी आहा? तुमचे चारूय आमदार मंत्री मागीर कितें पात्रांवाक मुख्यमंत्री करपाचो? तशें करतकर मागीर जाग्यार पडटलें बी तशें बी आहा काय म्हणून? कित्याक पात्रांवाक ते मुख्यमंत्री बी कांय करना। पात्रांव देंवपाचो आशिल्लो चल्याक हाडपाक, ते गॅरंटी नासली आपल्याक तिकीट मेळटली म्हणून ते पाड पडूं म्हणलें आनी आसा ते दीस तरी काडया म्हणून कितें म्हणटा लोक सारकें न्ही रे घडीन? अशी परिस्थिती आहा। आनी बरें कांय जावंक शकना तुमचें। इतले सगळे आमदार सगळे तुमकां बीजेपी सगळें तुमी करून तुमचें हॉस्पिटल तुमकां मेळना। आनी हें हॉस्पिटल हांव तुमकां सरकाराक वॉर्निंग दिता, ऑगस्ट मेरेन जर हें हॉस्पिटल जाग्यार उडयनात जाल्यार हांव परतो कोर्टांत वता तुमचे खातीर। तीच केस लावन साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक लायली, तीच केस लावन वता आनी ते 3 म्हयन्यान आमी जाग्यार उडया। कित्याक साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फातोर्डा जर जाग्यार पडटा जाल्यार फोंडेचें हॉस्पिटल कित्याक पडना? ऑगस्ट मेरेन टायम आहा। फाल्यां बीजेपीची भितर हांगा मिटींग आसा जाल्यार तांणी सांगचें केन्ना मेरेन ते सगळे जाग्यार उडयतात ते। थिवे एका तरणाट्याक आडोवन ताचें अपहरण करून पयशे उखलपाचो प्रकार। तिगांक धरले। अपहरण करून तरणाट्याच्या बापाय कडल्यान पयशे उखलपाचो हो यत्न करतालो, मात पयशे दिवंक ना तरणाट्यान बेदम मारलो। ह्या विशयी चवकशी करीत कोलवाळ पुलिसेंत महाराष्ट्रांतल्यान तिगांक उखल्ले। माडेल थिवी हांगासर तेंचो इश्ट हो माडेल थिवी रावतालो, तेका थिवीच पयर तो घरा वयतना तेका ब्रिजा गाडी तेका वाटेरूच तेका हाडयलो आनी तेका किडनॅप केलो। किडनॅप करून तेका गाडयेन पळय 3 जाण आसले, तिगाय जाणांनी हेका किडनॅप करून एक रुमार येलो, तेका थंय बांदून घातलो आनी तेका बरोच मारलो। तेज्या पेरंट्साक फोन लायलो आनी पयशाची डिमांड केली। तेज्या बापायन खंय तो फोन उखल्लो
बापाक दिसले कोण तरी फकाणां करता आनी फेक करता सो बापायन तो फोन कट केलो सो तांकां कळ्ळें की हेंच्या कडल्यान आमकां कांय गावचें ना सो तेज्या कडेन जे वॉलेटान जे कॅश आसले ते घेतले आनी तेज्या हातीन रिंग आसली ती घेतली आनी एका पयलो धरिल्लो टीवी हाका तो एका सोडलो आनी हो घरा वचून हेणें फॅमिलीक सांगलें की आपल्या बापाच्या हाता कडेन इन्शुरन्स जालो सो तो फुडें केसाक घेवन तेजी फॅमिली कोलवाळे पुलीस स्टेशनार गेली आनी कंप्लेन हे दिली आनी ह्या कंप्लेनीच्या आदारेर कोलवाळचो PI आनी तेज्या स्टाफांनी महाराष्ट्रा वचून जे एक्यूज आहात 3 जाण तांकां अरेस्ट केल्ले आसा आनी आतां ते 3 जाण जे एक्यूज आहात तांकां जेलीन घातिल्ले आसा आनी आतां त्यांची इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा स्टुडंटा खातीर संरक्षण करता काँग्रेस जातीचेर राजकारण करता बीजेपी खरी सेक्युलर भायर आशिल्ल्या गोंयकारांच्यो जमनी राखूंक सरकार समर्थ मुख्यमंत्री उलयलो 3 तारखेर म्हापशें अमित शाहची सभा जातली 2 तारखेर NDAची फोंड्या तानावडे उलयलो सुदीन म्हणटा डबल ट्रॅकिंग मायनिंग बंद काँग्रेसीचीच NDAची पणजे बसका वन नेशन वन इलेक्शन येदो व्हडलो इश्यू आसतना आमी सगळे जाण बारीक 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 इश्यू घेत बसलेले आसा 33% रिजर्वेशन्स आमी महिला अधिनियमान फक्त बील करून दवरचे ना इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द CAA म्हणजे काँग्रेसीन सदोदीत राजकारण हे जाती धर्माचें राजकारण केल्लें आसा हांव म्हणटलो इट इज अ कम्युनल म्हणपाक काय हरकत ना म्हणटा आमी सर्व धर्म समभावता जर कोण आसत जाल्यार तो NDA अलायन्स हे सर्व धर्म समभावता खातीर काम करता CIचो इश्यू अजून कित्याक कोणी सोडूंक नासलो 21 वर्सां कित्याक लागली फक्त बाताच मारताले तेज्या बाकी तांच्या भुरग्यांक प्रॉब्लेम जावंक जायना तेंची हांगातली प्रॉपर्टी सेक्युर्ड उरपाक जाय पयलो प्रश्न आसा म्हादयचे पयले पत्र कोणी दिले हे सोदून काडा दुसरो प्रश्न आसा अराजकता इन मायनिंग कोणी मिटयली ट्रॅकाचो DPR केन्ना जाल्लो काडा सोदून डबल ट्रॅकाचो DPR 2012 पयलीं जालो हातूंत तफावत जी जाल्ली आनी रॉयल्टी मेळनाशिल्ली ती कोणी उगडी करून हाडली येणाऱ्या दिसांनी आमच्यो 2 NDAच्यो पब्लीक सभा जावपाच्यो आसात उत्तर गोंयाक लागून आमचे म्हापसा हांगासर आमचे होम मिनिस्टर अमित भाई शाहजी हांची जाहीर सभा 3 तारखेर सांजची 5 वरांचेर म्हापसा नवीन बस स्टँड आसा थंय जावपाची आसात NDAची पब्लीक सभा आनी दुसरी NDAची सभा आमची फोंडा तालुक्या भितर फोंडा हांगासर 2 तारखेर सांजची 5:30 वरांचेर जावपाची आसा गोयचो मुख्यमंत्री सिद्धिनायक केसीत कित्याक वगी नारी शक्तीच्यो घोशणा दितात गोंयच्या मंत्रिमंडळात एकूय बायल मंत्री कित्याक ना इंडिया अलायन्साचे फुडारी अलका लांबाचो प्रस्न बायलांचेर अत्याचार करपी लोक खंय NDAत मोदी का परिवार गुन्यांवाचो प्रज्वल रेवण्णाच्या वासनाकांडाचो इश्यू प्रधानमंत्र्यान खंय जाप दिवची मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी सिद्धि नायक की मौत पर आप चुप क्यों हैं क्या जांच हुई कब हुई क्या सच्चाई है वो अब देश जानना चाहता है कि आप क्या है जो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कहीं आप शामिल तो नहीं है या आपके लोग तो शामिल नहीं है कि जांच हुई तो आप लोग कहीं के भी नहीं रहेंगे तो बेटी बचाओ के नारा देने वालों का परिवार दिखाया ये आता है और महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग वही पूछ रही थी अपने अध्यक्ष से कि यहाँ कितनी महिला मंत्री हैं क्योंकि महिलाओं के साथ अगर अपराध बढ़ रहा है तो कोई तो आवाज होगी विधानसभा में बोलने वाली 3 विधायक बताई गई महिलाएं हैं लेकिन एक भी महिला मंत्री नहीं है प्रमोद सावंत जी की सरकार को या उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर ये महसूस नहीं होता जरूरी नहीं लगता कि कोई महिला मंत्री हो ताकि दबाव बनेगा महिलाओं के मुद्दों पर बात करनी उनको पड़ेगी ये पेश रखा है मोदी का परिवार ब्रजभूषण शरण भाजपा के सांसद हैं साक्षी मलिक ओलंपिक में पदक जीतने वाली बेटी के यौन सेक्सुअल हैरासमेंट का मामला है FIR नहीं होती अमित शाह जी दिल्ली की पुलिस FIR नहीं होने देते पणजे मळ्यांत NGPDची सुवातेर अतिक्रमणां करतल्या आड कारवाय कित्याक जावंक ना हायकोर्टान NGPDक सोडली स्टॉप वर्क ऑर्डर आसतना बांदकाम कशें जालें काय म्हणून हायकोर्टाचो प्रस्न 2 बेकायदेशीर बांदकामां 4 दिसां भितर सील करची म्हूण तिसवाडी मामलेदाराक ऑर्द NGPDचे एफिडेविट मागल्या
केस 8 मायाक दवरल्या. दर्यादेगेवेली नो डेव्हलपमेंट झोनातली 5000 मायज गोंयकारांची बांदकामां कायदेशीर करची. बांदकामां 1991 आदली गोंयकारांनी बारीक सारीक कामधंदो करून बांदकामां बांदल्यात. कळंगूटचो आमदार मायकलान मुख्यमंत्र्याक मेळून इशू काडलो. बांदकामां कायदेशीर करूंक पंचायत राज TCP कायद्यांत जाय त्यो दुरुस्त्यो मागता. मुख्यमंत्री म्हणटा इशू तडीक लायता. जेन्ना सेंटराक BJP गव्हर्मेंट येतलो तितून गोंया खातीर एक कोस्टल बेल्टार लोक रावता आनी पारंपारीक धंदो करता. बिफोर 91 धंदो चालू आहा. जे हिप्पी येताले आनी आमचे लोकल इंडियन ट्युरिस्ट थोडे दुसरे फॉरेनर येताले ते तेंच्या घरांनी रावताले. होम स्टे, ती गेस्ट हावसां, ते रेस्टॉरंटां, ते तावेर, ते सुपर मार्केट. आतां सुपर मार्केट जाल्यार आदी ते बुशारी माड आहले. हे सगळे आयज कोर्ट म्हणटा इलिगल. कित्याक ते उतर कमर्शियल एक्टिविटी अमेंडमेंटान ना म्हणून. सो दीस बिजनेस इज गोईंग ऑन फॉर इयर्स टुगेदर. बिफोर 1991, बिफोर CRZ notification came into existence. So I have requested CM that Delhi, that is Ministry of Environment and Forest, should bring a notification for all these traditional inhabitants of the coast. Amendment to all these acts, whether it is Panchayat Raj Act and whether it is TCP Act, retrospective effect and amendment हाडपाची गरज नाही. मुख्यमंत्री म्हणटात तांचे वेवसाय CRZ कायदो येवच्या पयलीं आशिल्ले. तांकां न्याय मेळपाकूच जाय. ताच्या खातीर कायद्यात कितें बदल करपाक जाय ते करतले. CRZ 2019 प्लॅन सुरू आसा. ते मेळ्या उपरांतूय तांकां रिलॅक्सेशन मेळटलें. आनी आमी तशें पळोवंक वतात जाल्यार 1991च्या पयलीं तेंची सगळ्यांची घरां CRZ लागू जावच्या पयलीं 1991च्या पयलीं तेंच्यानी एक्सायजचें लायसन आसा. 1991च्या पयलीं हेल्थाचें लायसन आसा रेस्टॉरंट चलोवपा खातीर. त्या लोकांक न्याय मेळपाक जाय हें म्हजें स्पश्ट मत आसा. कारण CRZ कायदो येवच्या पयलीं जर तेंचो बिझनस आनी तेंचो जर चालू आसत जाल्यार तांकां ऑफिशियली तांकां मेळपाक जाय. तेच्या खातीर जे प्रयत्न करपाक जाय केंद्र सरकारा कडेन आसत किंवा हांगासर आमकां अमेंडमेंट ते आमी करतले. प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकार. लोकसभेचे वेंचणुके उपरांत सत्तेर येवपी सरकारान नोकऱ्यांचो इशू सोडोवचो. कामधंदो नाशिल्ल्यान फामिलीक सोडून दुसऱ्या राज्यांत वचचें पडटा. केंद्राच्यो स्किमी मेळटा पूण जाय तितलो आदार मेळना. मायग्रंटांची फिर्याद. हालींच्या तेंपार वाडिल्ल्या म्हारगायेक खंय परवडना. प्रुडंटाच्या लोकनामो सिरिजांत आयज मायग्रंटांचो लोकनामो. तुमचे प्रश्न, तुमचे इशू, तुमच्यो आशा, तुमच्यो आकांक्षा, आमची माझी लोकनामो. कट जाएगा ऑटोमेटिक ना आजकल ऑनलाइन में. ऑनलाइन में तो कट जाएगा ना. वहाँ अगर यहाँ चालू होगा तो वहाँ कट जाएगा. वहाँ तो डाल ही नहीं रहे. हम तो यहाँ रह रहे हैं ना. अभी गोवा में कितने साल? 14 साल तो हो गया. कांग्रेस अच्छा है. क्यों कांग्रेस क्यों अच्छा है ऐसा लगता है आपको? कांग्रेस अच्छा है. इसके लिए गवर्नमेंट पानी बिजली लाइट सब देता है. अच्छा इसके लिए अच्छा है. ओके. कांयच जालें आतां लोकांक कितें आतां शेतकऱ्यांक आमकां आतां तेणी खूब 2,000 रुपया घातले. अशें आमकां रेशन कार्डाक तांदूळ आमकां चड ते दिले. वर्साक 12,000 रुपया मेळटा. आमकां लायट बिल हे आमरे फ्री आहे लाइट बिल सुद्धा. ये हमारी जो अभी इलेक्शन की चल रही है महामारी बीजेपी की इतनी सारी महंगाई हो चुकी है और ये हिंदू मुस्लिम करा कर पूरे और नेता लोग सभी हम लोग के पीछे बर्बाद कर रहे हैं. हम इसलिए कि इससे पहले देश को बचाना है तो आप लोग अपने आप को एकता बनाएं और कांग्रेस सरकार को लाएं. मोदी गवर्नमेंट सब कुछ अच्छा की है. बस एक छोड़ के अनएम्प्लॉयमेंट, जो पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं बच्चे, उन पे ज़्यादा फोकस उनको देना चाहिए. हमारे बिहार में धंधा नहीं है. हमारे काम धंधा नहीं होता है हमारे, इसलिए हमको बाहर आना पड़ता है. ये चाहता हूँ अपने सरकार से, आने वाले सरकार से, कि हम लोगों का कष्ट को दूर करे. अगर हमारे काम करने के लिए अगर धंधा मिल जाए वहाँ बिहार में ही. सध्या गोंयांत जे आसा ती बेरोजगारी आसा आनी जे पर्यटन आसा ते पर्यटनाचे आतां सध्या बरें चल्लां. पूण फुडले फावटी क्लायमेटाचें आमी कांय सांगूं शकना. आतां आमी अपेक्षा करता केंद्रान मोदी सरकार आसा बरें चल्लें आहा आनी गोंया भितर बी BJPचें सरकार आहा. फोंडा मतदारसंघांतल्यान तिने जर उद्योग हाडलो, एक इंडस्ट्रियलियन एक जर उद्योग हाडलो
तरी सगळें बरें जावंक शकता आनी बरें जातलें। आतां जे गव्हर्मेंटान जे एप्रेंटिसशीप चालू केला तेका लागून एप्रेंटिसशीप बरें आहा, सगळें सारकें आहा। तो खंय प्रायवेटान कितें पक्की नोकरी परमनंट जॉब दिलो जाल्यार कितें तरी जावंक शकता। थोडे केल्ले ते सगळे बरेच काम केल्ले आहा। आमकां उदक आहा, लायट आहा, आतां पयर गटाराची काम आशिल्लें करून उडयलें, मातशें जॉबाची करपा जाय। 70 कोटी मोडून कला अकादमीचे रिनोव्हेशन केले, मात अकादमीचे नाटक करतलो जाल्यार साऊंड सिस्टम सारकी ना, लायटी धड ना, नाटककार राजदीप म्हणटा मुख्यमंत्र्यान लक्ष घालचो, कलाकार वगी रावचे ना। कला संस्कृती मंत्री म्हणटा साऊंड सिस्टम बरी आसा, कलाकारांक विश्वासात घेतिल्ले कांय तांत्रीक त्रुटी उरल्यात त्यो खंय जाग्यार घालतले। निवेदन दिवपाक सोदता की आमची कला अकादमी जी आमच्या कलाकारांची पंढरी आशिल्ली ती रिनोवेट करपाच्या नांवान तिची दशा जाल्या अशें आमकां दिसता आनी हे आमी तुमच्या नदरेक हाडून दिवपाक सोदता। आशिया खंडान नावलौकीक मेळोवपी कला अकादमीचे थिएटर आवाजा येवजणे खातीर आनी एकॉस्टिका खातीर फामाद आसले, त्या आवाजा येवजणेची अवधी काय जाल्या। एकॉस्टिक सारखे नाशिल्ल्यान ह्या थिएटरान आवाज घुमता। 70 कोटी मोडून रिनोवेट केल्या ह्या थिएटरान आयज आमकां नाटक सादर करतना भाड्याची साऊंड सिस्टम हाडून सादर करचे पडटा। अशें कित्याक? आमी तुमकां विनंती करता, एक तर तुमी साऊंड सिस्टम जाग्यार घालची, नातर भाड्याचे जे आमचे कडच्यान पयशे वसूल करता तातूंत तरी आमकां सवलत दिवची। ह्या थिएटराच्यो लायट्स आदी खूब बऱ्यो आसल्यो, आतां त्यो काडून LED लायट्स घेतल्यात, ज्यो खरें म्हटल्यार नाटका खातीर अजिबात योग्य ना। ज्यो LED वापरतना आपोआप रंग बदलता, जशे तुमचे मिनिस्टर रंग बदलतात तशे। आनी एकूच मागणी करता, चार्ल्स कोरिया बाबांची कला अकादमी आमकां गोंयकारांक गोंयच्या कलाकारांक दिल्ली, जिका आमी आमचे देवूळ मानताले आनी प्रेक्षकांक आमचो देव मानताले, ती आमकां आसा तशी करून दिवची आनी ती तशी दितले अशें तुमी उतरी दिल्लें त्या उतराक जातचें। सरकाराक सांगपाक सोदता, प्रमोद सावंताक सांगपाक सोदता, हे पयशे तुमच्या घरा कडचे न्ही, आमच्या कश्टाचे पयशे। जशी कला अकादमी आसली तशीच आमकां जाय पडटली। कला अकादमी कलाकारांक जाय तशीच मेळटली। PWD काम करता, हे काम खंय मातशें सॉफिस्टिकेटेड। हांवेनूय थंय नाटक केल्लें आहा, तुमी नाटक पळयलेलें आहा, तोच साऊंड तो। कोणाक जर कितें जर काही गोष्टी आतां तियात्र आसता कित्याक अशे तियात्र जाले की जाणीन त्याच साऊंडाचेर सुद्दां तियात्र केल्लो आहा। थोड्या जाणांनी भायल्यान हाडिल्लो आहा साऊंड, कारण तांकां तें तशें जशें जाय पडटा ते प्रमाणे तें केल्लें आहा। सो विशय हांगसर विशय ना, साऊंड जो पर्यंत बाकीचे सगळे काही गोष्टी जाग्यार पडना तो पर्यंत सगळे काही गोष्टी वेवस्थीत, पण डेफिनेटली PWD आनी तांचे BOK जो कितें आहा, आतां काही गोष्टी हांवें इनॉग्रेशना दिसा हांवें म्हणिल्लें आशिल्लें, हे सगळे आमकां बारीक बारीक टेस्टिंग ह्यो सगळे काही गोष्टी करपा खातीर थोडोसो टायम लागतलो आनी त्या टायमा प्रमाणे आमकां ते काही गोष्टी, कारण इट इज अ रिपेर। एक गोष्ट आमी लक्षांत दवरपाक जाय की रिपेर काम ज्या वेळाचेर आमी करता तेन्ना खंय कितें प्रॉब्लेम आहा तो आमकां ज्या वेळाचेर एक्झिक्युशन ज्या वेळाचेर करतले किंवा कमिशन आमकां ज्या वेळाचेर करतले तेन्नाच आमी कळपाक शकता। तुमकां हँडओव्हर केन्ना मेळटा PWD कडल्यान? हँडओव्हर ऑलमोस्ट आमी 95% आनी आमकां काम जालें, हे सगळे काही गोष्टी आमकां तेन्ना ऑफिशियली लेटरूच तशें केल्ले आहा आमी वापरपा खातीर आमकां कांय ना, पण आमी कितें म्हणटा आमी तांकां 2-3 लेटर केल्ल्या हे सगळीं कामां कंप्लीट करा आनी आमकां हँडओव्हर करा। फाल्यां सकाळीं मागीर कितें आसा आमी खंय धांवतले, फाल्यां सकाळीं बारीक बारीक इश्यू काही गोष्टी जाल्या, फाल्यां सकाळीं तुमी कंप्लीट करा जे आमचे पिन पॉयंट्स आसा ते पिन पॉयंट्स केले नंतर तुमी हँडओव्हर करा, आमी घेवपाक तयार आसा। ज्या वेळाचेर साऊंड आमी टेस्ट केलो त्या वेळाचेर नाटककार आशिल्लो, त्या वेळाचेर तियात्रिस्ट आशिल्लो, त्या वेळाचेर क्लासिकल जे प्रोग्राम जे घडटात हेवूय लोक आशिल्लो आनी तांकां आमी काही गोष्टी फीडबॅक दितिल्ले आसले। सगळे नाटककारांक सगळे तियात्रिस्टमांक आमी आपोवपाक शकना। आतां काम PWD ही एकूच बिल्डींग न्ही, बरेचशे बिल्डिंगी त्यांनी काम केलं, ही थोडीशी सॉफिस्टिकेटेड बिल्डींग आहा, अशें एक त्या प्रमाणे ते काम करता। प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी। ही आशिल्ली दनपारची अपडेट, परत रोखडेच मेळया। प्रुडंटाक फॉलो करात, वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲप, बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट।